जयशंकर. जयशंकर. सुरू करूया. हा जाईल. ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा. नमो शारदा मूळ चत्वारि वाचा, गमू पंथ आनंत या राघवाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे. कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ. मला वाटते अंतरी त्वा वसावे, तुझ्या आत्मबोधासी त्वा बोध व्हावे. अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा, महाराजया सद्गुरु रामदासा. रामा मी तव दास दास म्हणवी, माते कशाचे भय. रामा जाईन ज्या सुख घना, होईल तेथे जय. रामा या भुवनत्रयी तुझ विणे, नाही दुजा तारक. रामा तू सकलार्थ पूर्ण करिसी, तू तात मी बालक. तू तात मी बालक. तू तात मी बालक. जय जय रघुवीर समर्थ. श्री राम जय राम जय जय राम. ओम श्री राम जय राम जय जय राम. ओम श्री राम जय राम जय जय राम. मंडळी सर्वांक नमस्कारू. त्या आत्मतत्वाक नमस्कारू, आमच्या सगळ्यांत आशिल्ल्या त्या रामतत्वाक नमस्कारू. आणि आमकां सद्गुरूंक तेमे तांगेल्या चरणांत आमी एक जावन उलोवया आनी आयकुया, श्रवण भक्ती करुया. हां, तर काल आमी हे आमगेल्या आत्मारामाचें विवेचन चालस कोंकणीतून गोतस न्हय. तरी तांचे 5 समास आसा ती टोटल 5च म्हूण दिसता, जाल्यार आवाक मस्तच ताजो आवाक म्हळ्यार ताका अनादि अनंत म्हणटात न्ही, तशी हो आमगेलो आत्माराम ह्या ग्रंथांत कशी समेट लावया, कितले कौशल्यान समर्थांनी हांतू ताका स्थान दिल्यान त्या आत्मारामाक, हें पळोवन खुशी जाता एक नमुन्याची. पण तितलीची जो विवेचन करूंक बसता ताका जबाबदारी वाडता. जबाबदारी म्हळ्यार की निदान माईक तरी समजका, समर्थ उलोवन घेता ती, पण माईक समजका न्हय तशी. तर पयलें तांगेलें त्याग निरूपण जालें. कलकल्याक त्याग करचें परत परत सांगता हांव की तुका जें नाका हां तें सगळं तू नाशिवंत ती तुके देसी, तरी पदप्राप्त निश्चयसी. त्यामध्ये लालूच करिसी तरी स्वहित न घडे. हां, कलकल दिनच्याक तांणी सांगलें की जे तू कलें जे तुगल सांगात या ना ताजे सगळ्याचो त्याग करी मग. कळ्ळें? जितुके काही नासोन जाईल, जे अशाश्वत असतले, जे तुगल सांगा तुक व्हरू जायना मोरून वतना,
देह दवरतना तू सांगत घेऊन वचू जायना हांगा दवर का त्या सगळ्या आत्तांची तू म्हाका दिवन सोडणे आ दिवन सोडी म्हळ्यार मस्त जाण ही चूक करतात. आमी रिटायर जाल की न्ही जे रिटायरमेंटात पयशे आले सगळे चेडवान दिवन सोडतात. कडे 3 चेडवां आमकां पळयना ती म्हण आमी हें करतात. आमकां वेव्हार सुद्दां जमना मागीर. तशी न्ही, तांतूळ मालकी हक्क दी फक्त. हां दिवन सोडचें म्हळ्यार कळ्ळें, तांतूळ आसक्ती दी, जितले जाय तितले वापरी. पण मल्ल्यागी ट्रस्टी म्हणून आय विल बी द ट्रस्टी ऑफ युअर ट्रेजर. कळ्ळें. तर जे कल आस तुका देह हे सुद्दां नरदेह हे घबाड खंय. अनपेक्षीत धनलाभ जाता तशी आमकां अनपेक्षीत धनलाभचो आमकां नरदेह मेळ्ळा आमकां कल्याण करून घेवच्याक. तें घबाड आसा वापरच्या दिल्या जाल्यार तें म्हळ्यारच हांव ह्या तूं संकुचित जावन राबू नाका म्हूण सांगल्या. कळ्ळें. तेजो संकुचितपण आसा, ती जी आसक्ती आसा, मगल देहू हांव म्हळ्यारच देह, हे हांव म्हळ्यार चमुक, हांव म्हळ्यार शैला, हांव म्हळ्यार शिवांगी, हांव एकात विवेचन करता, म्हाका सगळे भास येता ती. अरे वा 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 कितले कौतुक, कितले हे सगळे देहाचे. ताजे भायर हांव कले आस की ना हाजो विचार तरी आमकां येत वे तें पळोवंक. हां तरी तें म्हणटा तें म्हाका दिवन सोडी आनी म्हाका कल करचें तें जाल्यार तुज पासून काडका. इत्या म्हळ्यार तूं दासबोध वाचलो, अभ्यास केलो, हां मनाचे श्लोक स्टडी केले इतले 2.5 वर्स धरून, आनी तरी सुद्दां ते उद्धवाक निमित्त करून ते आमकां सांगता आसत तरी तूं सुद्दां तुज्यान जावंक तितलो फरक पडनी. तरी ते दी म्हणून ओके म्हळें मात्र हांव तुका त्या परब्रह्मांत व्हरून घालता म्हण जाय द. ताणें म्हळें हय हांव दिल्लें आनी म्हळें हांव घेतलें म्हण. हां कड्डेर हगूर ते कशी त्याग करचें म्हळ्यार नेमकें कल करचें. आमकां कसले प्रॉपर्टी दिवची म्हळ्यार विकचें घेवचें म्हळ्यार रजिस्ट्रेशन कशें करचें आमकां कसली माहिती आसना. हां तरी तांणी ताजे खातीर मायेचें निरूपण घेतलें. ही सगळी माय आसा. कलकल त्याग करचें. कल्ल नासून वता, कल्ल ना जाता अशाश्वत कल्ले ती पुराय माय आसा. तेमी त्या मायेंतली पुराय आसक्ती म्हाका दिवन सोडी. आसक्ती दवरून घेवं नाका म्हळ्यार मूळ ताजें जें हें कॉस्ट प्रायस म्हणटा ताका मूळ सीड कॅपिटल म्हणटात. सीड कॅपिटल म्हळ्यार मिनिमम रिक्वायर्ड. तशी म्हाका देह वापरच्याक जे वेव्हारा खातीर लागता तें तूं दवरून घे आनी बाकीच पुरें एडिशनल जें आसा न्ही आजू बाजू सगळें तें म्हाका दिवन सोडी अशी समर्थ सांगता ती. ताजे खातीर हें माय म्हळ्यार नेमकें दिवचें तें कलकल माय दी. आतां माय म्हळ्यार कल्ले हें कळका न्हय म्हणून दुसरे समासान तूं माया निरूपण जालें. माया निरूपणान तूं 2 नमुन्याची माय आसता. माय म्हळ्यार कळ्ळें निश्चळ परब्रह्मान तूं एक वायू स्फुरण जालें खंय हालचाल जाली थोडीशी सान्न हाजेरी म्हळ्यार ताजो भास जालो. जशी आकाशांत तूं मळब येता ढग येता ती वता आकाश अलिप्त आसता तशी तें निश्चळ परब्रह्म अलिप्त आशिल्लें जाल्यार तान तूं खंय कितून एक हें आयलें कळ्ळें झुळूक शेयली वाऱ्याची. त्या वायून तूं द्वैत आशिल्लें. द्वैत म्हळ्यार कळ्ळें एक जगत ज्योती म्हळ्यार शिव आनी एक तो वायू चलन वलन चंचळ वायू ताका प्रचंड शक्ती. ती शक्ती कल करता त्या शिवाल येता तो शिव आनी शक्ती जगत ज्योतीन तो न्हू ते पुराय हें घेता ताकद तांतू मेळटा आनी ती आमगेलो देह चलयता. तीन सगळें जड तयार केलें सगळें काही तयार केलें आनी त्या जड हातूंत तिणें आपणागेल चैतन्य घालें. ती चैतन्यमय आसा. माया ही चैतन्यमय आसा आनी तिणें आपणागेल चैतन्य तातूंत घालून आमकां सगळ्यांक जिवंत केलें आनी ते आत्मतत्वाची शरिरांत सुद्दां 3 बग आसा. एक निश्चळ परब्रह्म आसा आनी चंचळ माया म्हळ्यार माया हाजें तत्व आत्मतत्व जें आसा चंचल जें आसा चैतन्य तें भितर बसून सगळं खेळ खेळटा आमगें शरीर चलयता. तें पंचभूतात्मक ब्रह्मांडांतूय आसा पिंडांतूय आसा. पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हे सगळे पंचीकरण तंत्र आसा आनी 8 प्रकृती म्हळ्यार कळ्ळें सत्व रज तम जे उत्पत्ती करता
जे ना हें करता कळ्ळें पालन करता आनी जे नाश करता तिन्नी एकच देव खरें म्हळ्यार तांचे आमगेले हांतू गमते दिल्या गुरू परंपरा चरित्रांतू हांवें सगळें एक कशी आरू रुमाबाय कातिगल हांत सांगता की तो एको मनुष्य स्कुलांत वता तावळ ताका शिक्षक म्हणटा ती तो ब्राह्मण आसा पूज सांगू वता तावळ ताका किंवा भिक्ष मागू वता तावळ भिक्षूक म्हणटा ती ताका हां आनी तोच घरांत तूं चेडूं ताका बाबा बाबा म्हणटा ती पप्पा म्हणटा ती अण्णा म्हणटा ती बायल इतें म्हणटा आवसू चेडा म्हणटा हांग यो चेडा म्हण व्हड 60 वर्सां जालें तरी तें चेडूच आसता आवसूक तें चेडूच आसता तशी सगळें कोण काक म्हणटा कोण मामा म्हणटा अशें सगळें तर तें जालें तर तो एको मनुष्य न्हय तशी ईश्वरो सर्वभूतानां कळ्ळें न्हय हो कशें आसा ईश्वरू तांणी हें सांगल्या कळ्ळें ईश्वर हो चंचल आसत जाल्यार ताका पावर भयंकर आसत त्या ईश्वराक तो आमचे वरीची ताचो केन्नापणी नाश जावंच आसत पण ती ईश्वरी सत्य आसत तुझ्या सत्तेने वेदासी बोलणे सूर्यासी चालणे तुझे बळे ऐसा तू समर्थ ब्रह्मांडाचा धनी इतुके जाणूनी शरण आलो म्हणून संत सांगता ती तशी तें चैतन्य तें मस्तफंत साकार जावन येता पण बहुतेक वेळारी निराकार निर्गुण निराकार आसता आमगेले भितर तें आत्मतत्व हृदय कापल्यारी तो देव दिसना त्या सांजच्या अडागल खबर सांगिल्ली हार्टा ऑपरेशन आसतना मग बाप्पा तुगेलें रक्षण करतलो गणपती बाप्पा म्हणून तिने आवसून शिकयिल्लें आसता तावळ ती डॉक्टराक सांगता त्या गणपती बाप्पा अकल म्हणटा पळय तो कशें दिसता म्हण म्हाका येवन सांग म्हण आनी ऑपरेशन शेवटी सक्सेसफूल जाता खरें म्हळ्यार ती मोरचीच आसता पण सडनली ताका उगडास जाता की अरे तिने म्हणलें गणपती बाप्पास तर तो त्या गणपती बाप्पाला स्मरण करना पडे ते परत हार्ट चालू जाता आनी ती शी रिवायव्ज आनी कड्डर ती विचारता मग बाप्पान कल सांगलें हांवें तो कशें आसा म्हण तावळ तो डॉक्टर तिका सांगता हो भितर बाप्पा तशी ह्या दोळ्यान दिसना ताजो फक्त अनुभव घेवंचो आसा जो तुका आयलो तशी म्हाकाय आयलो आनी त्या वेळार धरून तो प्रचंड भक्त जावन वता गणपती बाप्पालो तशी प्रचिती येवंका हां तर हें जें माया निरूपण आसा तें जालें माया निरूपणांत तूं 2 भाग आसात तर ही जी सत्य आसा एक दैवी माया ती आमचे खातीर सगूण साकार रूप घेवन येवन आमकां मदत करता परब्रह्मांत वचच्याक भवसागर इतलो व्हड आसा की आमकां आमी पार करचें म्हळ्यार शक्य ना एक तर आमकां पोवच्याकय येना आनी ह्या देहान पोवच्याक जायना आनी मन तितलें समर्थ ना आमगेलें तर मन समर्थ कोरून ती हात्ता धरून आमकां बोटींत बसयता तिगेल्या प्लव म्हणून एक नाम संवत्सर आयिल्लें तशें ते बोटीन बसयता नामा सारकें तारू नाय खंय तर नामस्मरण तर ती माया आमकां शिकयता की कशी साधन करचें आनी ती करून घेता ती केन्ना करून घेता आमी जर त्या मायेक शरण वचूनी सगुणा पुजा हां ही चंचळ ही असार आसा ही मिथ्या आसा म्हण तिगेल पूज करची ना ती म्हळ्यार झक मारली तुमी बैसात तशीच तरी आमी तुमकां व्हरना ती म्हण एकलो मस्त देवाक मानतालो खंय तर ते ताणें सांगलें की एक येता आशिल्लो हस्ती येता आशिल्लो तर ताका गुरून सांगिल्लें प्रत्येकान देव आसता म्हण तर तांकां देव आसना न्हय म्हूण तो म्हाका कल करतलो म्हणून गप्प बसलो तर त्या हस्तेन ताका बिसाटून उडोवन सोडलें मार्गान थंय तर ताणें गुरूक विचारलें तर तो म्हणटा की तुगेल भितरी बाप्प आसा न्हय देव आसा न्हय ताणें तुका सांगलें जेन्ना बाजू वता हस्ती येतस तो माहूत सांगता आशिल्लो हत्ती येतस बाजू वच ना थंयच राबलो तर ते माहूतांतूय देव आसा हस्तेंतूय देव आसा तुज्यांतूय देव आसा तूं कार्य कर का बाजू वच का तशी ती माया दैवी माया आमकां सांबाळटा आतां ही जगत ज्योती म्हळ्यार मायेंतली जी शिव आसा ती बेर जाणीव आसा जाणीव म्हळ्यार कळ्ळें
जाणीवेने ती सगळ्यांना पालन करता. पालन कशी करता? भुकेची जाणीव जाता, निद्देची जाणीव जातात. म्हाका न्हीद आयल्या, हां, म्हाका ताण लागल्या, हांव भोव थकल्या, ही सगळी जी जाणीव जाता आमकां, हां, ते जाणीव जाली मी ती ॲक्शन घेतात. ताण लागल्या ही जाणीव जाली की आमी उदक हाडून पिता ती. भूक लागल्या म्हळ्यार की आमी कलेपणी खाता ती. हां, आमकां भोव थकल्या म्हळ्यार आमी आराम करतात, आमकां न्हीद जायी. अभ्यास करता म्हण ही जाणीव जायना पण आमी एक्चुली अभ्यास करतात, अध्ययन करतात, अध्यापन करतात, जें करतात न्ही तें करतात. तावळी तांणी तशी म्हळ्यार जगत ज्योती आणि ॲक्शन घेवची ती शक्ती. ती ॲक्शन घेता म्हळ्यार प्रत्यक्ष जेवचें खावचें जें ॲक्शन आसा तें ती घेता. आनी जाणीव कोण दिता? तर शिव. त्यामुळे शिव आणि शक्ती ही जोडगोळी तांतून ही पुरे माया उद्भव पावल्या. जाल्यार ती प्रापंचीक माया आसा. जेन्ना प्रपंचांत आमी घुसतात, प्रपंच महत्वाचो आसा. प्रपंच गृहस्थाश्रम आनी बहुतेक लोक गृहस्थाश्रम आसात. आमगेले मेंबर्स पुरे जाण गृहस्थाश्रम आसात. आणि गृहस्थाश्रम सगळ्यांत श्रेष्ठ चांगला फॉर 2-3 रिजन्स. कळ्ळ्याक? तर गृहस्थाश्रम बाकी सगळ्या आश्रमांक सांबाळता. ब्रह्मचर्य आश्रम म्हळ्यार चेड अभ्यास करता न्ही तांकां सांबाळता. कडेरी वानप्रस्थाश्रम म्हानतारी जी आसा ती तांकां सांबाळता. गृहस्थाश्रम म्हळ्यार आपणा कुटुंबाक सगळें हें कोन्न दिवन द्रव्यार्जन करून तांकां कल्ल जायी खावच्या पिवच्या घालचें, चेड बाळां सांबाळचें, अतिथी अभ्यागताक स्वागत करचें, तें सगळें गृहस्थाश्रम करता. आनी इवन संन्याशा गेले जबाबदारी ते लोक घेतात. ओल्ड लोकांगेली जबाबदारी घेतात. तेमीत गृहस्थाश्रम. पण हें करतना ताका मस्त डिफिकल्टीज येतात. तेमीत कल्ल जाता पावलो पावली परीक्षा. तेमी ते टॅडपोल आसा न्ही, टॅडपोलागेर बाल गळून वता. ते एक हें आसा, एक एक्वेरियमांतून टॅडपोल दवरलेले मातशे अशी पोंवताले. तरी 2 मैत्रिणी वचूलेल्यो, तांकां मस्त आवडलें तें फिश शें दिसता म्हूण तें घेवन आयली. तरी त्या दिकटल्यान सांगलें मालकाने की हें एक पर्वत सो गुड्ड सो केल्ला फातर तो तान मदें दवरा ती. कळ्ळें न्हय? म्हळ्यार त्या टॅडपोलाच बेडूक जातलो म्हणून. तावळी एक सांगता तें कल्ल्याक दवरचें, तें गोमटे करून स्वच्छंद पोंवतच न्हय, पोंवच्या दिनी. आनी दुसरी सांगता ओके हांव दवरता म्हूण दवरलें. तरी जे हांव तूं दवरलेलो आसा न्ही तिगल टॅडपोल प्रयत्न करता पेल्दिकान वच्चाक. पोंवतन पेल्दिकान वतना ते बाल्लाक एक सम घर्शण जाता, कापिलवर जाता. ताका अशी हें आसता, धार आसता. धारेन कल जाता हगूर हगूर तिगले ते बाल गण पडता. गण पडचे क्षणाक तिका मांडकागेल पाय येता ती आनी टुपुक्कन उडकी मारून ती भायर वता. ते एक्वेरियमांतल्यान सुद्दां भायर पडता. तशी आमकां भायर पडची आसा. आमी टॅडपोल आसा ती सगळो वेळार प्रपंचान पोंवत पडल्यार आमी केन्नाय फ्रॉग जावची ना. ती आमकां उडकी मारूंक जायना. तेमी ती जे गृहस्थाश्रमांत जे प्रश्न येता, ती प्रॉब्लेम्स येता, ती सॉल्व करता करता आमगेल अहंकाराचे बाल आसा न्ही तें गण पडता. गण पडना पण आमकां पाय सुट्टा ती. आमगेल मनाक कंगोर येता ती. एक नमुने उभार येता. मुखाल मार्ग दिसच्या लागता पाय सुट्टना पडरे. भायर इतलें बरें विश्व आसा. खूप मंडूक वृत्ती जायना. आपण कुपान तुजी बाईन तुजे कल्यार आपच्या बाईंतल्यान भायर पडया म्हणून टुणटुण उडकी मारताचे आमी भायर येता ती. तशी जावंका ते जावंका. तर ताजे खातीर ते माय म्हळ्यार कल्लें. आनी प्रपंचांत नाल्यार दुसरें प्रपंचाभिमुख मन आसता. तें कल जाता सगळो दिवस प्रपंचच करता, दुसरें कल्लें ताका येना. आला आला प्राणी जन्मासी आला, गेला गेला वाढला थोर झाला, झाला झाला वाढला थोर झाला, केला केला व्याप सर्वही केला, गेला गेला बापुडा व्यर्थ गेला. व्यर्थ वत्त जीवन तागेलें व्यर्थ वता. इतलें घबाड मेळ्ळेले नरदेहाचे एंड यूज जायना. परत परत जन्म घेवंका वासना मय हें करून. इत्याक तर नामस्मरणाची त्याल लायना म्हणून. तर आत्त हें जायना पण माय जायना पडटा न्ही. ब्रह्म म्हळ्यार कल्लें. जें माय ना तें ब्रह्म. सगळें माया आनी जें माय ना तें ब्रह्म. म्हळ्यार समविरुद्ध. माया उत्पत्ती स्थिती लय आसा, ब्रह्माक उत्पत्ती स्थिती लय ना. अज अज म्हळ्यार तें जन्मा येना. अजरा तातूंत बदल जायना, तें म्हानतार जायना. आनी तिसरें कलें की हें अमर मरना केन्नाय.
तशीची ते सदैव असता, सर्वत्र असता आणि समान असता परब्रह्म. तर त्या परब्रह्म म्हळ्यार ब्रह्म. त्या ब्रह्म कशी तांणी दिल्या, हां, तर माय कशी झाड उडयल्यार ब्रह्म अनुभवा येता. तर माय कशी झाडचें, हां, तर तांणी सांगल्या झांटीचे अशी हें असतात न्ही, कलकल एक एक फावट जानवे बिनवे घुसपून पडता. मस्त म्हणता जानवी मस्त लोकांक न्हांवच्या वचून की गंजी फ्रॉका सांगा ते जानवी येता. खंय पण लावून दवरता ती, कडेक घाव घेवच्या विसरता ती, कडे संधी करतना जप करतना लक्षात अरे जानवी खंय सोदून घेतल्या, कडे पळय घुसपून पळय. ते घुसपल तेन्ना ताका गांठ असता. त्या गांठील्या धरून हगूर 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 उखलून काडतात गांठ्यो. तशी का त्या कोवाडियांच्या कडया गुंतोनी उगवाव्या, तैसी जाण हे माया गुंतोनी उगवावी. तशी हगूर 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 ताजो गुंत सोडोंका मायेचो. हें म्हळ्यार हांव न्ही, तें म्हळ्यार हांव न्ही, तरी हांव कोण, हां, तशी हें कोरता. तर तें कोरता जाल्यार साधन कल करचें. आतां हें साधन करचे वेळार सुद्दां श्रवण भक्ती कोरता म्हूण सांगल्या. ती श्रवण भक्ती कशी कोरता, हां, हाजे बद्दलय सांगल्या. तें साधन आमगे सगळ्यांत व्हड साधक म्हळ्यार सद्गुरू रानडे, हां, गुरुदेव रानडे म्हणटात तांकां. तर तांगेल तांणी ताजेर स्टडी केलो आनी ताजेर एकांगेल हांव आयकलें विवेचन. ताजे खातीर श्रवण भक्ती जावंका ते हे, हां, श्रवण भक्ती कल्ल्याच कोरता तें पयलीं सांगता न्हू. श्रवण भक्ती कल्ल्याक इम्पॉर्टंट. आतां परत आमी चिके दासबोधाक हें करुया. दशक 7वो लघुबोध, तातूंत फुल्ल दासबोधाचो सार आयल्या. हांव तुमचे खातीर तुमगेले वतीन सुद्दां हांवें हें पारायण करूं घेतल्या. तावळ मगल मनांत येलें हो समास एकदम 2 समास बरयले ते. तर ते महत्वाचे आशिल्ले मात्र ओळी हांव फक्त वाचून सांगता, तांचे कले अर्थ सांगू बैसना, कल्या म्हळ्यार तुमकां गोतच. श्रीराम श्रवण निरूपण. ऐका परमार्थाचे साधन, जेणे होय समाधान, ते तू जाण गा श्रवण निश्चयेसी. श्रीराम श्रवणान कल जाता, श्रवणे आवरे मन, श्रवणे घडे समाधान, श्रवणे तुटे बंधन देहबुद्धीचे. देहबुद्धी त्या काली उंटागल काणी सांगिले एक पंथा. 2 उंटाक एकल्याक बांदिले दोरयेने आनी एकल्याक कल्पनेन बांदिले. अशी दोरी सुतयलवार केल्ली, तेमी ती त्या उंटाक सुद्दां दिसलें आपणा बांदल्या. ते कल्पनेच बंधनान बांदिल मी ती तो उठावच्या शक्य ना, बांदून घेतले ताणें स्वताक. तावळ ते एक्शन त्या माहुताक परत उलटी कोरका लागले. तावळ तागळ ते मनांतून हें गेलें, अरे मगल बंधन आशिल्लें सुटलें म्हूण. खरें म्हळ्यार बंधन ना, तेमी ताका मुक्त जावची कसली गरज नाशिल्ली, मुक्तच आशिल्लो तो. तशी आमी मुक्तच आसा ती, आमगेले कल्पनेन आमी स्वताक बांदून घेतल्या. आतां कळची कशी, ही देहबुद्धी. हांव म्हळ्यार फक्त देह आसा, संकुचित माइंड. श्रवणे मी पण जाये, श्रवणे धोका नये, श्रवणे नाना अपाये भस्म होती. हां, सत्संगावरी श्रवण. आतां श्रवण कशी जावंका, सत्संग म्हळ्यार बऱ्या लोकांनी सांगिले आयकूंका. तांतल्यानी जर ते स्वता असल्यार देहांतू तांगेल चरणान बैसून तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तांगेल सेव करून. पयर सांगल्या श्रू धातून न्हू, श्रवण येता आनी सेवा हें येता. सेव करून हें करून तांकां नम्रतेने तांकां उद्युक्त कोरका की आमकां चिके निरूपण श्रवण करया ती म्हूण. ते जे सांगता ती कान करिका सर्वांगा. तशी ते कुबजेने जशी पाव आयकलेलो कृष्णागलो तशी आमी आयकूंका. हां, तशें केल्यार कल जाता सत्संगावरी श्रवण, तेणे कळे निरूपण. ताजें निरूपण कल केलें तें आमकां सम मात्यां वता. आनी श्रवणे होय जे आपण तदाकार थोड वेळा खातीर का जायना, आमी तांतू मज्जीत जाता ती. कळ्ळें न्हय, तेमी ती. दुसरो फायदो कल जाता, श्रवणे सद्बुद्धी लागे, श्रवणे विवेक जागे, श्रवणे मन हे मागे भगवंतासी. म्हळ्यार तें जो कल म्हणटा ती आवडी लागली, हें ते हागल कशी कोणागले संत तुकारामागल कशी किर्तन भक्ती आशिल्ली की तो भगवंतागल आवड लागून नांताल खंय. तर
तसल्यांग जर कीर्तन आमी ऐकलें हां ते त्या श्रवणे विवेक जागे, श्रवणे मन हे मागे भगवंतासी, भगवंतागेल चस्क लागता, गोडी लागता, आवड निर्माण जाता हां. आनी तेमी ती वायट संग तुटून वता. कोणें आत्तां म्हाका कीर्तन भक्ती अगो आज विवेचन सह आयकूंक का, काय लायकत गती नित्य तें सांगता, चल आमी दुसरें पळय कितलें गोमटे सिरियल लागले तें पळोवया म्हण. अशी कोर न्हू ताका कुसंग म्हणटा ती. जाल्यार श्रवणाने भगवंतागेल आवड लागल्यार कुसंग तुटे, श्रवणे काम बोहटे, इच्छा डिझायर्स पळय फॉल्ट्स डिझायर्स, भोच डिझायर्स आसा ती ते वता ती. श्रवणे धोका आटे एकसरा, मोह नासे, श्रवणे स्फूर्ती प्रकाशे, स्फूर्ती येता. तरी श्रवण भजनाचा आरंभ. आता तुमकां सांगता मग केप्पे मोन्ने आसता ती हां, ते मोन्ने कले असतात गो तसले, तांकां उलोवंच्याक कळना. इथे म्हळ्यार तांणी कले आयकलेलेंच ना, तांगेले कान्नार शब्द पडना, आवाजू पडना. ते आवाज कान्नार पडनातील मिती, आयकनातील मिती तांकां उलोवंचे म्हळ्यार कसले शब्द म्हळ्यार कसले हें गोत्तच नाची हां. तेमी श्रवण पयलीं जावंका, म्हणून कीर्तन नंतर येता, श्रवण जायना पडे. तुमी आयकल्यार मात तुमकां कळटलें. श्रवण भजनाचा आरंभ, श्रवण सर्वी सर्वारंभ, श्रवणे होय स्वयंभ सर्व काही, स्वतः जाऊन आपोआप जाता. आता हे सांगतात ऐकल्या विना कळेना, हे ठाऊके आहे जना, या कारणे मूळ प्रयत्न श्रवण आधी. श्रवण पैल कोर का कळणं. बहुत साधने पाहता श्रवणास न घडे साम्यता, श्रवणे विण तत्वता कार्य न चले हां. तैसे सकळ जीवास मिळोन सार एकची साधन, ते हे जाण श्रवण प्राणी मात्रांसी कळलं. आता मी सांगल्या तीर्थव्रतांची फळश्रुती पुढे होणार. तीर्थव्रतांक आमी वता ती हां, पुण्य जमोवचे खातीर न्हंयेन न्हाता ती करता ती, हें सगळें फळश्रुती. तरी ह्या जन्मान नाल्यार मुखाल जन्मान पुण्य आमकां जातलें म्हणून अशें एक आमगेलें. अशें करून आमीच मुखाल जन्म मागून घेता ती बाय हां. त्यापेक्षा अद्वैत ग्रंथ श्रवण करा ती, हातीच्या हाती सप्रचित श्रवण, नाना रोग नाना व्याधी तत्काळ तोडी जे औषधी. जर रोग दिले आणि ताका रोग हरती मात्रा करेक्ट दिल्यार ताबडतोब रोग बरो जाता. पेन किलर घेतलं की पेन राबता, ते एक दिसा गुळयेक कशी कळता ते खंयच भाग दुखता असं तोच राबका म्हणून, वय की नाही. ही जादू असं न्हय, हे देव करता. घेवचे आमी घेवचे, तर भितर पार्ट जो आसा तो आमगेलो आत्मतत्व करून दिता हां. तैशी आहे श्रवण सिद्धी अनुभवी जाणती, म्हणजे आमगेलो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे लागता ती. आणि समश्रवण जर जाल्ल्यार कल करता ती आमी श्रवणाचा विचार कळे, ताजेर आमी विचार करतात, मंथन करतात. या नाव जाणावे मनन, मनन म्हळ्यार मंथन, मनान करचे मंथन, साधक बाधक विचार वेदर इट कॅन बी एप्लायड इन अवर लायफ, कशी कोरयेद कल कोरयेद, हें मनन. श्रवण चिंतन मनन, चिंतन मनन म्हळ्यार ते चिंतूंचे, ताचे खातीर श्रवण बरोबर जावंका. चुकीचे जाल्यार त्या चुकीच्याचेर आमी मंथन करता राबता ती, तेमी चुकीच एक्शन जाता. मुळांत आमकां हें तर अर्था लागी सावधान, निजध्यासे समाधान प्राप्त होतसे. संदेह जन्माचे मूळ. आमकां वय की ना म्हळ्यार कसल्याचेर कोणाचेर विश्वासू ना आमकां. आनी कलियुगांत आसय तशीच, कोणाचेर विश्वास दवरचें म्हळ्यार कठीण. कोण केन्ना नुकसान करत म्हूण सांगूं जायना. तेमी संदेह हे जन्माचे मूळ. देह न हांव देह न्हय, हांव म्हळ्यार देह न्हय म्हणटा ती कसल्या वेल्याने, हो म्हाका दिसता असं हांव त्या देहानेच जगता असं. तर तो संदेह जे गुरूंचेर आमी घेता ती तेंच जन्माचे मूळ. ते श्रवणे होय निर्मूळ. श्रवणान तूं ठासून सांगता ती सद्गुरू किंवा संत की तूं देह न्हय बाळा, देह तूं न्हय, त्या देहा भितर देहाचे देह मंदिर असं, त्यात आत्मा परमेश्वर हो देह देवाचे मंदिर. जशी उसामध्ये कले रस हां, तशी देहात हो परमेश्वर, जैसी दुग्धात हो साखर, तैसा देही परमेश्वर हो देह देवाचे मंदिर. देह हे मंदिर असं. मंदिर म्हळ्यार देव नाही,
मंदिरांत ज्या देवा स्थापन केल्या की तो देव आणि तो खरो देव आम्हीच असती, आम्हीची त्या ह्या देहांत राबत असती आणि ते देह समोर राबका म्हणून आम्ही ताका हांतूक बसयल्या आणि त्या देहास तेमी सांबाळ करका, देह स्वच्छ दवरका, देवा बसयल्या आम्ही हां प्रतिष्ठापन केल्या. तशी ते देह संदेह जन्माचे मूळ ते श्रवणे होय निर्मूळ. पुढे सहजची प्रांजळ समाधान. कळलं? आत्त सेविलेची सेवावे अन्न, घेतलेची घ्यावे जीवन. जीवन म्हणा उद्दाक. नित्य तीच चपाती खाऊंची वे, नित्य शीतच जेवची वे, नित्य ताक पिवचे वे, उद्दाकल्या पिवका हां ते तशीच करका म्हणून सांगता ती. ते आमकां पडटा थैसे श्रवण मनन केलेची करावे. हां आत्ता त्यांनी सांगल्या कल्ल्याचे श्रवण करका. तरी जेथे संशय तुटती होय आशंका निवृत्ती, अद्वैत ग्रंथ परमार्थी श्रवण करावे. अद्वैत ग्रंथाचे श्रवण करका. कळलं? तरी आता हांगा ते श्रवण कोण 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 कल जाता, परमात्म्या गेली आवड निर्माण जाता, आमगेली भक्ती निर्माण जाता. भक्ती जाली की आमकां शरण वता ती. हां आता परमात्मा म्हळ्यार शेवटी कोण? आमकां जो राम व कृष्ण जे आसा ती ताजे भितर तें राम तत्व आसता, शिव तत्व आसता, मुर्ती वयल्यान दिसता. त्या मुर्तीच आमी प्रतिष्ठापन करून आमगेली भितरली श्रद्धा, खरी श्रद्धा तांत उमटिता ती आनी ताजी पूज करता ती. तावळ त्या मुर्तीच इतलें प्रेम येता आमकां की आमी न्ही ताका शरण वतात. शरण वतात की एका संतान सांगलें, माळिये जेऊ ते नेले तेऊ ते निवांतची गेले, ऐशा पाणिया जैसे होवावे जी. हां तशी माळ्याने पाट काडटात खंय उदकांत थंग धो 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 उदक व्हांवता आसतना एक पाट म्हणल्यार खण अशी आनी खंयची झाडाक उदक कमी लागता अजून जाय थंय ते पाट व्हरतात. थंय ते उदक नळीत वता, कसली तक्रार करनासतना. तक्रार करतली ती आमीची, व्हाय मी म्हणून. आमगेल मुखार कसली वाण दवरल्या, हें तान्ने पर्टिक्युलर पर्पज आसा म्हणून वाण दवरल्या. आमकां शिक्षण मेळका म्हणून आमची परिस्थिती आयल्या, तरी शिकून घेवका हें आमकां कळका. कळ्ळें? तशी ते श्रवण खंयच्याच करका. प्रीतीचे लक्षण ऐसे अंतरी उठे अनायासे, पाणी पाण वाटे जैसे आपणची धावे. कळ्ळें? तशांगा त्यांनी दिल्या पारमार्थिक जन तयास नसता आत्मज्ञान, ग्रंथ वाचिता समाधान होणार नाही. कळलं? आता असो हे बोलणे जयासी स्वहित करणे, तेणे सदा विचरणे अद्वैत ग्रंथी. ग्रंथ नाही अद्वैता परता, परमार्थास तत्वता तारूच की. कळणे? जेणे परमार्थ वाडे, अंगी अनुताप चढे, भक्ती साधन आवडे त्या नाव ग्रंथ. ग्रंथ कल्याक म्हणटा ती आत्माराम पांचची समास आसा, ताका व्हड ग्रंथ म्हूण नांव दिलें. कल्ल्याक ते ग्रंथी सोडयता. ग्रंथी म्हळ्यार गांठ्यो. आमगेल्या मनान ज्यो गांठ्यो जावन बसल्या ती ते हळू 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 जैसे कोडियाची कलकितांनी सांगलें न्ही, कोवाडियांच्या कडिया गुंतोनी उगवाव्या, तशी हगूर 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 ते ग्रंथी सुटता ती. जेणे होय उपरती अवगुण पालटती, जेणे चुके अधोगती त्या नाव ग्रंथ. तसले ग्रंथ वाचका ती, आयकूंक ती. दरपंत वाचूं जायना. हां तरी कोणाले थोन आयकूंक आनी ग्रंथच वाचका ती अशी ना. ग्रंथ म्हळ्यार जर सांगतलो जर संत महात्मा आमगे सद्गुरू तांगेले प्रत्येक वाक्य हें एक ग्रंथच आसता. आमगेल्या मनांतले ग्रंथी सोडयत ते तर तांच लागीं चरणांत बैसून शरण वचून एक मनान तांणी म्हळेलें आयकूंक प्रत्येक शब्द फुंकी झेल्लेले वारी आमी झेलका आनी ते आचरणांत हाडका. तशी जर सद्गुरू आमगेले आमी तांचलें नाम घेतलें आमी घेता ती जाल्यार ते आतां देहांत ना ती, समजा आत्मगत सद्गुरू देहांत ना ती, तरी ते म्हणटा ती कल्ल्या तुमी भितात ह्या ग्रंथांत हांव बैसून सांगता न्ही तुका अशी. तावळ ग्रंथ पण त्या ग्रंथाचें वाचन किंवा श्रवण करतना हो वक्त दोळ्या मुखार येवं नये. वक्त दोळ्या मुखार येवं नये. कोणकी म्हाका सांगिल्लें की तूं इतलें हें करता, नुस्तें ऑडियो कॅसेट काडटात तुमी, विडियो काडका म्हण. तर आयकतना वक्त्या लागीं दृश्टीक पळोवया. नुस्तें तें एक मनान आयकूंक तरी ते समर्थांगल शब्द जातात. समर्थच सांगता आसत आमकां. ह्या हाजेर आमी तें
आयकूंक कळ्ळें. तर तशी हां, परी परत्र साधने विण म्हणून येते श्रवण, जेथे नाही आत्मज्ञान तया नाव कर्मणा. खंयचेय साधन केल्लें, हां, श्रवण खंयची पुस्तक वाचली, नॉवेल वाचली, कडेरी म्हणटात ताका, हांगा नुस्तें वाचची न्ही किंवा आयकूंची न्ही, पळोवचेंय येता. खंयचीय सिरियल्स पळयली घाणेरडी, हां, ताज्यान कल जाता कर्मणा, कर्मकांड. ते पूज म्हणून गडगड गडगड नुस्तें घांट हालयली. हां, एक दिवस चिक्के वेळ जाल्यार तो घांट हालयतालो म्हणटाली वेळ जावन गेलो, हांव म्हणचो ना, तुमी जाय जाल्यार तुमी म्हणा ती. आमी देवाचेर उपकार करतात वे. यो यो पडलं, थांब. कळ्ळें. अशी ते श्रवण भक्तीचे महात्म्य. आता ते श्रवण भक्ती सम घड का जाल्यार दुसरी साधन म्हळ्यार नामस्मरण, सत्संग. सत्संग म्हळ्यार कळ्ळें, सत्याच संग. संतांगेल भितरी सगळं सत्याची भरल्या आत्मज्ञान. त्यामुळे ते सत्याच संग. हे साधन कोण कोण कोर न्हू, तरी हांगा तांणी मस्त गेलपंत आमी हें सांगल्या की सद्गुरूंक तांणी म्हळें, तुमी म्हाका वचन दिलेलें की कल्ल मगल नाशिवंत तें तुका दिल्लें की तूं म्हाका व्हर न्हू परब्रह्मान घालतलो. आनी आत्त परत हें साधन करी तें साधन करी म्हूण कल्ल्याक म्हणटा. तर तांणी म्हळें तूं खरें दिल्लें हांवें. एक मिनीट. शिवांगी तिका लवंग जावं दी म्हूण सांग. लवंग तोंडाक नाका नाका मध्य उलो नाकात, मगले हें वता लिंक वता. तरी तें साधन श्रवण जालें, हें जालें सत्संग. सत्संगांत राबून जर श्रवण भक्ती केली तर ते नेमकें आमकां सांगतात गुरू नाम घेतची श्रवण भक्ती करची. म्हळ्यार प्रपंच करतन करतना नाम घेवचें, म्हळ्यार तें लिप्त जायनात आमी ताज्यान. ही एक साधना. तर साधन मुख्य म्हळ्यार 3 नमुन्याच मुख्य साधन पायऱ्या कल्ले. श्रवण भक्ती, नामस्मरण भक्ती आणि आत्मनिवेदन भक्ती. आत्मनिवेदन म्हळ्यार शरण वचचें, संपूर्ण शरणागती. ते श्रवण भक्ती केल्या शिवाय कशी शरण वचचें हें कळना. आनी श्रवण भक्ती समज जावंका, हाजे आमी प्रद्युक्त जावंका, हां, ताजे खातीर नामस्मरणाची पयली आवड लागता. त्यामुळे ते नामस्मरण सद्गुरू लेथान आमकां नाम मेळिल्लें आसलें आनी तें घेवंका प्रत्यक्ष. कांटार बैसून उपयोग ना, कळ्ळें. कांटार बैसून उपयोग ना. तर तशी तें तर तांणी सांगलें की हो शिश्य म्हणटा तूं म्हाका आतां साधन कर म्हूण सांगता कल्ल्याक. तर हो प्रश्न तूं विचारलोच कशी, म्हळ्यार तूं स्वताक मी पण दी न्ही म्हाका. त्यामुळे तुगेल्या मनांत हो प्रश्न आयलो. हांव तुका सांगिल्लें तूं स्वताकय दी, खंय चोरून दवर नाका. पण तुवें स्वता अहंकार चोरून दवरला, म्हाका दी न्ही. आनी आत्तां म्हाका म्हणटस की साधन हें कळ्ळें, हांव तुका सगळें दिल्लें कल्लें मला व्हर न्ही. तो म्हणटा खरेंच मला कले व्हर न्ही. तर तो ओके व्हर न्ही जाल्यार हें व्हर न्ही म्हणटा न्ही. तेवे शब्द सत न्हय, नाही नाही आस जाल्यार आत्तां दी. आनी ना जाल्यार ना ना म्हण का म्हणना. जाल्यार हें न्हय तें न्हय, नाक सुद्दां महत्वाचं. हें न्हय ही माया, हें ब्रह्म न्हय तें ब्रह्म न्हय म्हणटना ब्रह्माक तुका थोडपणी उमज येतलो. समजे विण उमजविलेसी तू करुणा किती तुझी. म्हाका मसण म्हणटाली, हां, तू कुणी म्हणे तू काय करीते तुझे तुला का समजून येते. तर हा म्हणटा समजे विण उमजविलेसी तू करुणा किती तुझी. म्हाका कसलें समजना पण भितर उमजता. उमजचें म्हळ्यार कसलें इम्बायब जाता, ग्रास्प जाता.
शब्द फोल, शब्द भायर व्हरतात, अर्थ ग्रास्प जाता तें मुख्य जावंका. येथे शून्याचा निराश आला, आत्मा सदोदित संचला, पाहो जाता साधकाला ठावची नाही. त्यावेळेस कर्तन करतना दिल्लें दिल्लें हें नाही तें नाही म्हूण शेवटी कल्ले वर न्ही. शून्य सुद्धा हांव नाही. शून्य येता जर शून्य म्हळ्यार एक तुर्यावस्था, ती मध्ये आसता, कळ्ळें. तावळी आमकां तेन्ना आत्म्याच हें दिसच्या लागता, तो तो पळय अरे थंय आसा म्हणून. तर शून्यात तोवय दिसता, प्रपंचय दिसता एक बाजूने. तावळी ताज जर आमी थंयच जर लक्ष दिलें तरी आमकां ताजे भायर वचूं जाता. ताका गुरूंक घालूंक लागता, गुरूंक संपूर्ण शरण येवचें. तावळ ते म्हणटा ती अभिन्न ज्ञात जा. अभिन्न म्हळ्यार कळ्ळें, तूंच आत्मस मारुडी. मध्ये ते साधक काणी सांगिली, तात जाल्यार अरे ही निळाई, खड्डा आला गुरुवर्य, खड्डा आला मला, आणि एवढा सागर मला पोहता येत नाही अशी. त्यावर तसं आहे काय नाही काय, मार उडी, धर माझं बोट आणि मार उडी, चल पलीकडे अशी. आणि पेलदीकान ताका घेऊन वता ती. घेऊन वचूल की तो तांतू रिगून बसता, कापसांतू सगळे बाजून कापूसूची, तो स्वतः सुद्धा कापूसू जाता गेलो. तशी तो अभिन्न ज्ञाता, कळवे. तर कापूर कशी जळून वता न्ही, तशी कापूर बरो कापूर जर जळल्यार ताजे नंतर ज्योतय निवता थोड्या वेळाने, आणि तो कापराच कल्ले लवले सुद्धा वरना, फक्त सुगंध 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 दरवळता. तशी जाता. तर साधक सिद्ध होता धन्य, वेगळेपणे वृत्तीशून्य पावती प्राणी. ताने शिष्याने नंतर विनंती केली, ते आम्ही गेलपण पळयले की आशंका की तुम्ही म्हणता पंचभूता दास कोण जात की तागल कायम मायेन तुच वास असता, म्हणून ताक एक सम पुनरावृत्ती. पंचभूत म्हळ्यार खरें म्हाका हें जायी तें जायी तें जायी, कामवास, काम म्हळ्यार डिझायर्स. सो ॲट अ गिवन पॉयंट ऑफ टायम सगळे वासन पूर्ण जायना ती. त्यामुळे ते वासनेन बरबटलेलो तो जीव देहांतान भायर पडता. आणि कडे त्यामीत ताका ते पूर्ण करच्याक ताका परत देह लागता. त्या वासन कल नमुन्याची आसा ती त्या प्रमाण ताका देह मेळटा, ना की मनुष्य देहच मेळटा म्हणून सांगू जायना तशी. तो शिष्ये विनंती केली म्हणे आशंका उद्भवली, पंचभूतांची सेवा केली बहुतेकी. मस्त जणांनी पंचभूतांची सेवा केल्या, वय की नाही. पंचभूत म्हळ्यार पृथ्वी आप तेज वायू आकाश. आमगल संत लोक ऋषी लोक अग्नीची पूजा होम हवन करतात, पण कर्मकांड म्हणून करना ती, कळवे. होम हवन करका, पण तांतुले तत्वाक ती आहुती दितात, आणि तत्व येऊन ते एक्सेप्टही करता, एक्सेप्ट करता. तो शिष्ये विनंती केली म्हणे आशंका उद्भवली, पंचभूतांची सेवा केली बहुतेकी. सकळ सृष्टीमध्ये जन साधू संत सज्जन करीती भूतांचे भजन, धातू पाषाण मूर्ती. मग हे कल नित्य मुक्त म्हणतात तुम्ही, जर तेवे धातू पूजन करतात तरी तांकां पुनर्जन्म मेळतवे, येवंक लागतवे परत. तर तांणी सांगलें ते करता ती, पण तांगेल मनान तूं कल्ले अपेक्षा असना ती, निरपेक्ष भावान करता ती. तांगेल कले इच्छा वरना ती, कळलं न्हय. अगदी करका म्हण भक्त देव आणि भक्त एक जावन करता ती, त्यामुळे तांकां पुनर्जन्म ना. पण तान प्रश्न कितलो बरोबर मार्मीक विचारलो पळोवन हाका गुरूंक आनंद जाता. आणि ते म्हणटा ती ऐसा शिष्याचा अंतर्भाव जाणून आनंदला गुरुराव, म्हणे शीघ्रच हा अनुभव पावेला आता. आता का मदत करका मुखार उडकी मारच्याक, ताका बोट्टा दोन मुखार व्हरका, कल्या म्हळ्यार ही इज ऑन द राईट ट्रॅक. ऐसे विचारून या मनी, स्वतः विचार करतात सद्गुरू, आणि कृपादृष्टी न्याहाळून. कृपादृष्टी म्हळ्यार भक्तिभाव असणे, तो लोहचुंबकसो असता. त्या सद्गुरूंगेल कृपा अशी ताण हाडता, कृपेचा मेघ. मागीर पावस पडता, तर ती भक्ती जेन्ना उबाळून येता, आणि ते मनापासून तो शिष्य विचारतस. मागीर हे जे संतणे आसा ती तांकांय पुनर्जन्म मेळतवे गुरुवर्य. तावळ ते सांगतात ना, तांकां कल खातीर मेळना, तांवे सांगतात
आनी तांणी कृपादृश्टीन पळोवन तांणी ताका एक्सप्लेन केलें. ते शिश्याक म्हळ्यार आमकांय ते एक्सप्लेन करत आसता. ऐकया ती. प्राणी देह सोडून जाती, परी वासनात्मक शरीरे उरती, तेणे पुनरावृत्ती भोगिती वासना उरलिया. वासन घेवन तो वासनात्मक देह लिंग देह भायर पडटा. तावळ तो पूर्ण जावंक न्हय. आत्म तांतू बद्दच. आत्म्या कशी भायर पडू जायना. ते वासन वचका ती. आता ते वासन भोगच्याक परत देहाची गरज आसा, मिडियम लागता. तूं मस्त तान लागल्या थंय उद्दा दिसता. जे आत्मे अशी फिरतात न्ही वायू रुपाने, तांकां कोणेपुणी होम हवन करून कलेपुणी घालका लागता. तावळ ताजे वासाने ताजे परमळाने तें शोशून घेवन तांकां जीवन मेळटा. कसले तरी माध्यम आसका लागता. कळ्ळें? तशी आमकां उद्दा पिवच्याक सुद्दां कसलें माध्यम लागता. ते एक कले पिव्या खाव्या म्हणून वासन वरली बा, ते पूर्ण करच्याक परत देह लागता. त्या निमित्ताने सांगलें, वासनात्मक शरीरे उरती, तेणे पुनरावृत्ती भोगिती वासना उरलिया. पशुल वारी तुमगेर वासन उरली, फक्त कामभावना, कोणाक चलयांक लुटचें हें तें, तर ती तांकां पशुगल जन्म मेळटा. मूळ या स्थूळ देहाचे, लिंग देह वासनात्मक साचे, राहणे तया लिंग देहाचे अज्ञान दोरी. तर हे लिंग देह जो आसा तांकां अज्ञान येता. म्हळ्यार तें हांव अज्ञान म्हळ्यार कळ्ळें की शून्यत्व, तें अज्ञान न्हीद पडली. हांवाची देह हें जें एक स्वप्न आसा तें अजुनी वचनी म्हणून ताका देहाची आसक्ती वचनी, तेमी ताका देह घेवंकाची लागता. तें अज्ञान. कारण देह तोच अज्ञान. एक न्हीद पडचें एक अज्ञान, आनी शून्यत्व म्हळ्यार शून्यावस्था जी आसा तांत आमकां द्वैत दिसता. तरी हांव जर चुकून म्हळें शून्यावस्था म्हळ्यारच ब्रह्म, तरी हांव हांगा चुकलां. हें म्हगेलें अज्ञान. तें कारण देह. जर तशी न्हय, सद्गुरू सांगतात, तांचेर विश्वास दवरलो, तावळ ते कारण देह नाची जाल की अरे आत्म दिसताच मग म्हाका. गुरू म्हणटात पळयता खंय राबला, उडकी मारता तूं, पळयता बसू नाका म्हणून. तो महाकारण देह, तांतू हांव विंगड आनी तो परब्रह्म विंगड अशें म्हाका दिसता आसता. तर तांतू उडकी मारी म्हणून सांगतात. तुगेल अस्तित्व मिटोवन सोडी. महाकारण देह सुद्दां आमकां नाका. तरी मनाचा थारा तुटला, म्हणजे भवसिंधू आटला. हो भवसिंधू इतलो व्हड म्हूण दिसता. त्या मुखालपंत आमी ती काणी परत घेवया की वारकऱ्याक कशी भवसागराची वारकरी ताका कशी गुरूंनी मदत केली म्हणून. तरी मनाचा थारा तुटला म्हणजे भवसिंधू आटला. प्राणी निश्चितार्थे सुटला पुनरावृत्तीपासून. मनच उन्मन जाता थंय. कळ्ळें? महाकारण देह वचून की तूं तांतूच पळय की मनाच उन्मन जालें. म्हळ्यार कशी एक थेंबुटा सागरी बुडाला, बुडता सागरची झाला, गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी. ताबडतोब तूं त्या आत्मतत्वान तूं मेळ्ळो, आत्माची जाल्लो. आत्म सुद्दां न्ही, परमात्मा परब्रह्म जालो. आत्म्याक पुणी नाश आसा. महाकारण देह ही एक माय आसा. तो देह सुद्दां सोडलो. हाजे खातीर नित्य कल करका, ध्यान करका. हेच जाण भक्तीचे फळ, जेणे तुटे संसार मूळ. निसंग आणि निर्मळ आत्मा होईजे सोय. संगातीत म्हणजे मोक्ष. संगाचे अतीत वचका म्हळ्यार मोहाचं क्षय जाता. संग म्हळ्यार कल्ले चिट्टून राबचें, खिच्चून राबचें, ताण काळ्या सुद्दां याना, ताका संग म्हणटात. संग कोणाल करका? संतांगल संग करका, नामागल संग करका. आणि संगातीत जाल्यार आमी अलिप्त असल्या मात्र आमकां सगळें वस्त्र प्रावरण काण उडयलें आमी. अहम फुल्ल काडलो की ताकाच तागल मोहाचोच क्षय जाता अशें तांणी म्हणचें. तैसे तेथे कैसे देखणे लक्ष. थंय आनी कसलें लक्ष, हांव कोणाक पळोवं, म्हगेलें लक्ष कसलें, म्हाका हें आत्मज्ञान जाय बी हें कसलें वरनाची. कळ्ळें? मागीर यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट. लक्ष आणि अलक्ष ह्या दोनीच ठाव नाही. आत्मा म्हणून देखणी आस मिठी. कोण पळयतस की तांकां मिठी घालूं वचूल्या री. थंय हांव पळयतस म्हणून हें जें भान आसता तेन्ना आमकां मोक्ष मेळना. म्हणूची आमी वर्णयची. तांतू उडकी मारून मीठ करगलें, साखर करगली,
तरी एक चलयेन म्हणलें की म्हळ्यार सासर माहेर म्हळ्यार उदकान तूं साखर करगल वारी तुमी म्हाका हें इतलें माय दियात की हांव तुगेल्यान करगून वचका. तशी तशी हांव करगून वचका. मोक्षाची तुटी म्हणून या उठाउठी आत्मनिवेदन करावे. त्यामुळे थंय आत्मसण हांव हांगास महाकारण देह म्हळ्यार अहम मात्र वरला अहंकार ताबडतोब ते डायविंग आणि करतात न्ही, ते शिकयतना तांकां वयर घेवन वतात. ती फळी अशी 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 जाता, उडकी मारतात ती नांदतात ती ताजेर आणि एक एकदम उंच वता ती डबक्कन उडकी मारतात. जर मार न्ही कोणें भित्त जाल्यार ताका तो कोचच न्ही तो लकोन घालता, चल उडकी मारी म्हणून. तशी हांगा समर्थ हाता धरून ताका ताण घेतात. तशें जालें की कळलं जाता प्राप्त जाले अद्वैत ज्ञान अभिन्नपणे जे विज्ञान तेची जाण आत्मनिवेदन जेथे मी तू पण नाही. आत्मनिवेदन 3 प्रकारचे असतात. कळ्ळें? एक स्थूल आत्मनिवेदन म्हळ्यार हो देह म्हळ्यार हांव न्ही, हें कळ्ळें. मनोबुद्धी अहंकार चित्ताणी ना हम तें जालें. नच घ्राण नेत्रे ते कान म्हळ्यार हांव न्ही, पंच ज्ञानेंद्रिय हांव न्ही, पंच कर्मेंद्रिय हांव न्ही, मगल भावन म्हळ्यार हांव न्ही, मगल मन चित्त म्हळ्यार हांव न्ही, कसलें न्ही. हें स्थूळ आत्मनिवेदन. कडेन सूक्ष्म आत्मनिवेदन म्हळ्यार त्यांची मन चतुष्टय अंतकरण चतुष्टय तेवें हांव न्ही. आनी कडेर कल वरलें स्थूळ जालें सूक्ष्माचें जालें. कडेन चंचळाचें आत्मनिवेदन म्हळ्यार तो परमात्मा हांव तागेल पूज केली हें केलें जाल्यार म्हाका सम कळ्ळें. हांव जेन्ना तांत उडकी मारता तावळ कळटा की तें तत्व म्हळ्यारीच राम. राम तत्व म्हळ्यारीच राम. तो वस्त्र पांघरून घेवन आयला आनी इतलें गुरूं बद्दलचें एक नमन्या प्रेम उफाळून येता. गुरू थंय दिसता त्या आमगेल्या बाजूक. ऐसी स्थिती जया पुरुषाची तया पुनरावृत्ती कैची जाणोनी भक्ती केली दासाची आवडी देवास अत्यंत. देवभक्त मनोभाव जाणूनी माझा सगुण रूप धरिले ओझा पाहुणा सद्गुरु राजा आला व माय. प्रथम अंतकरण जाण चित्त बुद्धी आणि मन चोखाळोनी आसन स्वामीसी केले. अहम जाळीयेला धूप सद्भाव उजळीला दीप पंचप्राण ते अपूप नैवेद्य केला. रजतम सांडुनी दोन्ही विडा दिला सत्व गुणी स्वानुभवी रंगोनी सुरंग दावी. एका जनार्दनी पूजा देव भक्त नाही दूजा अवघाची सद्गुरु राजा हो निठेला. सद्गुरूंनी त्या परीस तांणी आपणाला परिसत्व त्या शिष्याक दिलें, त्या उद्धवाक दिलें आनी ताका आत्मज्ञान कोण दिलें. आत्मज्ञान कोण दिलें? तरी पूर्वी दासत्व होते केले त्याचे स्वामित्व प्राप्त झाले ताका आणि तयाचे महत्व रक्षिले तरी थोर उपकार की आत्माक स्वामित्व मेळ्ळ्या जाल्यार तरी कोणा मीत मेळ्ळें तांगेल थोर उपकार कृतज्ञता वर्ता. जरी ते म्हाका आपणान तूं पट्टोवन घेतलें तांणी नाल्यार एकल्या बापसून चेडा कशें माथ्यार धरलेलें खंय. तावळी तो चेड म्हणटा की दीस लॅड थिंक्स दॅट ही इज बिगर दॅन हीज डॅड म्हण. तशी आतां हांव गुरू पेक्षा व्हड जालो अशी विचार येना थंय. कळटा हांव आनी गुरू एकच जाल्यार एक नमुन्याचें अद्वैतान सुद्दां एक नमुन्याचें कृतज्ञता साठून येता, दोळ्यांक उदक येता. अरे तूं म्हाका परीस केलें. आता असो हे बोलणे नाशिवंताचा विचार घेणे आणि मजपासी सांगणे अनुभव आपुला. आता तू कशी दिसतस परा, कशेंस तू आता तुका शंक मिटले नव्हे सगळं, तुका आयल नव्हे प्रचिती आयल नव्हे. तावळी तुगल आता अनुभव सांग पळोवया तू कशें जाता. आता पुढील ये समासी शिष्य सांगेल अनुभवासी दृढ करून या तयासी सांगती स्वामी. इति श्री आत्माराम रामदासी पूर्ण काम ऐका सावध वर्म आत्मज्ञानाचे. तर ताचे खातीर आमी कशी साधन आमी इन प्रॅक्टीस डेली आमगेलें दिनचर्या कशी आसता आमगेल तितले अवस्था कल्ल्याक जायना. आयकून तरी इतलें आयकलां आमी तरी कल खातीर जायना. तें सगळें
फक्त 5 पॉयंट्स असती ते मुखार पंत आमी घेवया पण ते खंयचे ते मात्र हांव सांगता. एक तरी भगवंत मेळकाचे आमकां हे मेळकाचे ज्ञान म्हळ्यार जाणण्याची जाणून घेवची परम जिज्ञास आसता. जिजी विशा म्हणटात ताका, जिज्ञासा आसका कळ्ळें. रामागल बीज रुजयल्या तरी ते राम जन्म जावंका डोहाळे लागता ती कसले डोहाळे लागता ती तो केन्ना तो राम आमगेलो करविता करता करविता भरविता निजविता जागविता हलविता डोलविता विता विता म्हळ्यार कसलें वीण वीण म्हळ्यार बाळन जावचें. जागविता म्हाका जागृतान केल्लें तें हांव जागी जालो. तशी तो मगल मनान बैसून आत्ता मगल हांतान तो हांव विता जावंका. विता म्हळ्यार कसलें मगल हांतान ते राम रूप प्रगट जावंका कळ्ळें. एकच ध्यास लागता हें केन्ना जाता ती तावळ ताजी दुवाळ लागता आमकां सगळें. जशी गदिमाक लागिल्लें राम जन्माच्या वेळार खायना पिनासन 2 दीस माडीर वचून बशिल्ली खंय ते राम जन्माचे पद बरयतना राम जन्मला ग सखी राम जन्मला. तशी आमकां परम जिज्ञास लागता. दुसरें म्हळ्यार आमकां सद्गुरूंचेरी अनन्य श्रद्धा ते केन्नाय चुकीच सांगना ती. दुसरी श्रद्धा कसल्याचेरी तर आमकां तांणी जी साधन सांगलें आनी आमी करता आसती ताजेरी अपार निश्ठ आसता की हें साधनच म्हाका तारतलें ही निश्ठा कळ्ळें. आनी ताजे खातीर साधन प्राणपणान जपता आमी. प्राणपणान म्हळ्यार कसलें मस्त जाण न्ही हें करता ती कसलें वेळ वचना म्हणून खंय पूण किर्तनाक हाका प्रवचनाक आयकुनच्या बसता ती. तशी न्ही वेळांत वेळ काडून आमगेलें व्यस्त जीवन आसता व्यस्त दैनंदिनी तर तांतूं वेळ काडून मुद्दाम वेळ काण केलेलें हें जें साधन आसा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हाका दिवंका. तावळ मात्र आमी एकांतांत वता ती आमी तद्रूप जाता ती आनी त्या तद्रूपांतूं आमकां एकांत मेळटा आनी तो एकांत फळटा आनी तें करतना नामाची आवड लागता. नामा खातीर नाम घेवंका हें जावो तें जावो म्हण ना. नाम कसले खातीर घेवन नामाच्या आनंदा खातीर नाम घेवंका स्वताक मेळका आमी ताले संवाद सादका. नामाची ज्योतीने एक कले तुझेच तुरे घेसी नाम श्रीराम जय राम तशी जावंका आनी त्या हांत ती ज्योती पेट्टना पळय ताजीच मशाल करची होडी नाम घेवन घेवन होड करचो आनी पळयल्यार इतली जळमट भितर दिसता ती पयले साफ करची साधन म्हळ्यार ती. तावळ आमकां कळटा की प्रत्येक पेशी म्हळ्यार फुल्ल युनिवर्स आसा अख्खें युनिवर्स आसता तूं हें कळटा. आनी तावळी हे परमेश्वरा हे सद्गुरू राया संपूर्ण शरणागती आपोआपी जाता आनी आमकां तो आत्मज्ञानांत व्हरून घालतालो की ना ही शंक सुद्दां येना. आमी तागल चरणांत वचून एक जाता ती आनी तो तरी कायम हांतूच आसता न्हय आत्मतत्वांतूच आसता परब्रह्मांतूच आसता. ते परब्रह्मची सद्गुरू ते आपणा बाह्य आवरण काण घेता ती आनी शिश्याक घेवन तांत उडकी मारता ती. तशी हें आजी म्हळ्यार आज सांगू गेल्यार मस्त आसता पण सांगचे पेक्षा तें आचरण करचें म्हत्वाचें. आचरण आयकुनचें श्रवण भक्ती तें चिंतन मनन करचें तें निधिध्यासन म्हळ्यार कळ्ळें तशें वागू पळोवचें जें आनी सतत साधन केलें. श्रवण भक्ती सांगली नामस्मरण भक्ती सांगली 4 प्रकार साधन आसा. आत्मनिवेदन सांगलें आनी सतत आत्मनिवेदना पयलीं करचें साधन म्हळ्यार जें नाशिवंत आसा एक सम आमगेल्या मुखार त्यो लाट्ट येत आसता ती कलकल्यो ते हें नाशिवंत आसा काडलें उडयलें आमी कसलें पीक लायल्यार तांतूं एक सम विड्स येतात आनी ते विड्स आयले की मेन खंयचे आमगेले क्रॉप आसता ताका पौश्टीक मेळना खत मेळना. तेमी ते विड्स कशी काडच्यो एक काडटा बसल्यार वेळ जाता. तावळ कलकल्ले ही माय म्हळ्यार फक्त आयस आमगेले विचारांनी आमी मार खातात अनावश्यक विचार ते विड्स ते कशी काडचे तर ताजे एक पोटली हें करचें
कल म्हणटात ते जुडी करची, जशी पालका जुडी तांबडे माठा जुडी असता न्ही तशी. ते आयस म्हळ्यार खल्ले इम्पॉर्टन्स, कंपॅरिजन आणि एक्सपेक्टेशन हांतूल सगळे कलकल नाक्क जालेल्याक इम्पॉर्टन्स दिता ते. पयलीं आमगें साधन एक महत्व दिमकां. आनी दुसरें कले की कंपॅरिजन. तो खंय वैष्णव देवी चडटना 14 किलोमिटर चडचें आशिल्लें. मुखार पळयल्यार कितलीं जाण आसा ती, आमकां इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स येता. मागशी पळयल्यार रे बापरे कितलीं जाण मागशे आसात, आमी कितले मुखार आयले म्हणून सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आसता. जाल्यार आमगें चडणें आमकां चडका. तावळ सद्गुरू हात दितात, तांगेले हात दवरून आमी चमकूंक. एक लक्ष नाका सुरूच पळोवन चमकूंचे. हांगा ते डूज अँड डोंट्स मनाचे श्लोक दासबोध हाजी कायम स्टडी करता श्रवण भक्ती. आनी अशी कोण आमगे साधना त्या गुरुदेव रानडेन केली. ही आमी मुखाल फंत परत समची पंचसूत्री हें करया. कल्या म्हळ्यार दास हाजे आत्मारामाचे नुस्तें श्रवण भक्ती न्हय, तरी आमकां ते पदरांत पडका, आत्मज्ञान जावंका हें मनांत आसा. म्हणून आमी हें सगळें करया. हांगा आमी राबया आनी म्हणया कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. जानकी जीवन स्मरण जय जय राम, जय जय रघुवीर समर्थ. ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः. ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः. जय जय रघुवीर समर्थ. महारुद्र हनुमान की जय. तो श्रेष्ठ साधक. आमी तागल पयली शरण वचका. म्हळ्यार तो आमकां साधन हे आतां सांगलें ती करूंक उत्साह दिता, प्रेरीत करता, मदतय करता. कल्या म्हळ्यार रामाल नाम घेवचें, तो रामाल भक्त आसा, तो आमकां भक्त बनयता. हें सगळें आमी हें विवेचन पुष्प सगळ्यांगेल वतीने आमी एकत्र येवन त्या श्री चरणांचेर अर्पण करया. श्री राम चरणाचेर म्हणा, सद्गुरू चरणां दोनी एकच, ताजेर अर्पण करया. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.